सुरवातेक आमी गायन करुया. देवा मोगाक गायात. गायनाचो अंक A9. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाच्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज साद्या कालाचो 22वो आयतार आनी आमच्या सेवा धर्माचो विशय हो. सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. जो कोण देवाचो उलो आयकता, समजून घेता आनी जिवितांत पाळटा तो जिवितांत बरेपण जोडटा. देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी आमचे जिवीत मांडून हाडटल्या तेन्ना जेरूल आमी देवा मुखार मानवलेली जातली. देवाच्या उतराक मान दिवपी आनी त्या जिवितांत पाळपी मनीस बरी फळां उत्पन्न करता. ओगेपणांतल्यान देवाचो ताळो आयकून घेवंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमचे जिवीत आकारून हाडूंक आमकां जण एकल्यांक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावचे खातीर हे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आमी सगळीं देवा मुखार किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आणि सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या सगळ्या चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन.
कुसुरगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुपुत्रिता देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता महिमा देवा कुसुरगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुदा सोम्या देवा देवाची शिल्पी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी ऐकून घे महिमा देवा कुसुरगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सिद्ध पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा कुसुरगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया. आजचे बलिदान देवाक दिन वाचून बेडयता मैफल मास्करनेचो आज आपलो वाडदीस समारंभ था ताचे पासत आमी मागता देवान ताचेर करीत आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्या देण्यान आनी कृपेन तांकां भरूंक हे भेटेन आमी मागता. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुजे तान उपसतात आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोलो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेलें वाचप मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें आतां इस्रायेला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सरेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आज आज्ञा आनी कायदे शिकयता तांकां सत्रायांची दियात आनी ती सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चडय नाकात वो उणें करिनाकात पूण हांव तुमकां घालता त्या सरेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पाळो दियात ते सांबाळात तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटलें. ह्या कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटली खरेंच ह्या वर्त्या राष्ट्रा भाशेन दुसरे खंयचेच परजेक इतली जाणवाय आनी शाणेपण ना आनी खरेंच आमी उलो मारता तितले फावटी सरेस्पर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राचे देव तांकां लागीं आसतीत. आयज तुमकां दिता ते समृद्धी असले कायदे आनी नेम खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राक आसतीत. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सरेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत. सुखी विणे भोंवता न्याय नितीन चलता काळजान थावन सत उलयता आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशाक जबाब.
सर्वेस्परा तुझ्या तुंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडा घालिना, खोट्या नुसत्या मनशांक कांटाळता, पूण सरेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता, असल्याच मनशाक जबाब. सर्वेस्परा तुझ्या तुंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत. उष्णें दिता वाद घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरपराध्याक वायट करिना, असल्याच मनशाक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल, जबाब. सर्वेस्परा तुझ्या तुंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत. बागयोन जाकोबान बरयलेली चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनू, सगळें बरें देणें आनी सगळें सोपून दान वयर तावन येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचें सवें कसलेंच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावळी पर्यंत ना. आपल्या रचना भितर आमी मालगोडी कशी जावं, आपले उदार कशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यांत. तुमच्या काळजांनी भोंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. देवा मुखार नितळ आनी निश्कळूंक भक्तीपण म्हणल्यार हें. अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी कोंतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळ्यापणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावंक. देवाचें उतर हें. देवाचे बुडुपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora sui sui, Sorvespora sui sui, Sorvespora sui sui, Sorvespora sui sui. आपल्या रचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार कशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केलीं. Sorvespora sui sui, Sorvespora sui sui, Sorvespora sui sui, Sorvespora sui sui. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. माता सोम्या. फारिजियो आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुजल्याक थावन येवन जेजू सोशी एकटवले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेळ्या हातांनी मुंचे हात धुवन आसतना जेवतात ते तांणी पळयलें. फारिजियो आनी सगळे जुद्यो पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिटे आतां येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात आनी सोबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पात्रां कोळशे आनी कांशाचीं आयदनां धुवप म्हणटच फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवता खातात? पूण तांणी पोरतीबाळून तांकां सांगलें, इजायासान तांकां दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें तर. बरोवन आसा, ही पोरसां ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता.
देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतचें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळ्यो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें. भितरतावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सोदता तें हें वायट चिंतना, पोसडपण, चोरयो, खून, पोरदुवार, अपस्वार्थ, खोटेपण, फोटकीरपणा, कामचार, निर्डुकाय, चाडयो, गर्व, मुर्खेपण. ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितरतावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भयणी बाबांनो, आयताराचे मीस सोंपले उपरांत बापूय आनी पूत इगोजेंतान खंय भायर सरले. आनी भायर सरतना आखी वाट चलत येताना बापूय खंय असो म्हणटालो, आयज आनी शर्मा सांगला साईबाबू कितें सांगला, जाय तें उरलेला. आनी भाशेन खंय शर्मा विशयी जाय तें तो आंगडे उलयतालो. पदेकाचूच चलता वाटेर तांकां ट्रॅफीक जाय ती जाम आसलें ट्रॅफीक सांपडली. ट्रॅफिकाक लागून तांकां आडखळ जाताली. ह्या पासत फुडें वचूंक आडखळ जाताली. ह्या पासत ट्रॅफिकाचेर तातूंत खंय थंयसर तो गुणगुणूंक लागलो. तांचे वाटेन म्हणलें जाताना ओताचो धबधब खंय आसलो आनी ओत ताका हें सोंसूंक पडटा, हे ओतांतल्यान चलूंक पडटा. त्या पासत खंय तो गुणगुणटालो. दनपारचो वेळ जाल्लो. जेवण मेजार हाडूंक मातसो उशीर जाल्लो आनी जेवण मेजार उशीर आयलें देखून तो खंय सगळो थाळवलेलो कसो जालो. आनी थोड्याच वेळान ताणें खंय हें जेवण इल्लें आनीक चडचडीत खंय मागणें केलें, देवाक आर्गां दिलीं आनी जेवंक सुरवात केली. आनी तेन्ना हो पूत जो ताच्या बरोबर आसलो गाडयेंतल्यान मेजाकतान वता आसतना आख्खीच वाट ताणे बरोबर आसलो, आख्खेच ताचे वागणूक ताणें पळयल्ली. ह्या पुतान खंय आपल्या बापायक असो विचार केलो, डॅडी म्हाका सांग, देवान तुजें मागणें आयकलें जेन्ना तूं शर्मा विशीं उलयतालोय, जेन्ना ट्रॅफिकान आसलें तेन्ना तूं गुणगुणटालोय, जेन्ना ओत सोंसूंक पडटा म्हूण तूं एके भाशेन सगळो कासाबूल कसो जाल्लोय. आनी तेन्ना बापायन खंय म्हळें, येस येस वय, देवान म्हजें मागणें आयकलें. आनी हें सांगले उपरांत बापायन पुतान खंय परत ताका विचारलें, आतां जे जेवणा तुवें मागणें केलां जेवच्या आदी देवान तुजें हें मागणें आयकलें. आनी तेन्ना हो बापूय खंय असो बरो कसो आनी म्हणून लागलो, येस येस येस, देवान हे म्हजें मागणें आयकलें. आनी हे उपरांत पुतान खंय परत ताका विचारलें, वीच वन डीड गॉड बिलीव? खंयचें तुजें मागणें देवान सदनातलें? खंयचें तुजें मागणें देवान वळखून घेतलें? पयलें काय दुसरें?
भयणीनो कितें आमकां हातूंतल्यान दाखोवंक जाता काय जायते फावटी आमच्या जिविताची वागणूक अशी आसा आमी जे कितें सजमता जे आमी कितें एके भाशेन आमकांच मानता पूण जिविताचे वागणुकीन बोलतेंच वेगळेंच एके भाशेन आमकां दिसून येता वेगळेंच आमी दाखोळ करता आयची वाचपां असलेंच कितें आमच्या दोळे मुखार हाडटात भयणीनो आयच्या पयले वाचपान आमी भितर सरुया या हें वाचप आमकां तुवें मोजेस एके भाशेन पोरशे एक उलोवप घेवन सांगता तुमकां जिवीत मेळचे खातीर देवाच्यो आज्ञा आनी कायदे तुमी समजून घेयात आनी हें समजून घेवंक तो तांकां उस्कायत आहा देवाचें असलें बरेपण तुमच्या जिवितान मेळूंक घेवंक हे कायदे जिवितान सांबाळूंक आनी पाळूंक तो तांकां उलो करता जाल्यार दुसऱ्या वाचपान आमकां म्हाका जाकोब सांगता सगळें येता तें देवातान येता आनी सगळें बरें देवा कडसून आमकां मेळटा देखून देवाचें उतर मानून घेवंक तो खेरीतपणी उलो करता आनी सांगतना दोन तरेच्या मनशांची आमकां एके भाशेन वागणूक तो दाखयता जे आसात जे देवाचें उतर आयकतात पूण जिविताचे वागणुकेन फुडें तांकां दिसून ती उतर दिसून येना म्हणजे आपूण आयकलें तितल्यानूच संपादलें तितल्यानूच आपणाचें जालें हे भाशेन सजमतलें जाल्यार दुसरे भाशेन दुसरे मनीस जे एके भाशेन देवाचें उतर आयकतात ते आपल्या जिवितान दिसा दीस फावटी वेव्हारांत घालूंक एके भाशेन वावुरतात असल्या मनशा सारकें जावंक तो आमकां उलो करता पूण बाबूनो जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू हे फारिज्यो धर्मशास्त्री एके भाशेन ह्यो तांच्यो आदल्यो चाली रिती आसल्यो त्यो फावत पाळिनात देखून जेजू एक भाशेन समजावन हें करूंक तांचे वागणुकेंतल्यान दाखोळ करता तेन्ना जेजू तांच्या ह्या तोंडार मारता आनीक सगळें एके भाशेन तांच्या जिवितांतल्यान बरें तें वळखून घेवंक आनी तें जिवंक तांकां आपयता म्हणटा जें कितें हांवें सांगलां जें कितें तुमकां जिवितांत दाखयलां तें वळखून घेवंक तें सजमून घेवंक आनी तें जिवितान वेव्हारान घालूंक जेजू तांकां वाट दाखयता म्हणजे नवी दिशा ताच्या राजाचें बरेपण जिवितान तांणी ओळखूंक आनी जिवंक हो उलो आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा म्हणजे बाबानो आमच्या जिवितान कितें काय आमी हें देवाचें उतर जर आयकतले जाल्यार पयले सुवातेर आमी सुम्याच्या एकचारान आमी जिवची गरज सुम्याच्या एकवटान आमी रावंक आनी करूंक फुडें आमी जेजूक आमचो खासगी वेळ दिवची गरज बाबण्यानो जेजू सांगता रावून देवाचें उतर फुडें वाचून नियाळून इराचो वेळ आमी सारून हे बरेपण एक भाशेन सुम्याचे भोंवतणी आमी रावंक वावरुया दुसरे सुवातेर जे आमी फकत उलयतलेच न्हय पूण आयकतले जावया बाबण्यानो ते म्हणटात देवान खंय आमकां दोन कान दिल्यात आनी एक तोंड दिलां कित्याक लागून आमी उदीक सुबेज आयकूंक आनी भोव थोडें आनी गरजेचें तें उलोवंक बाबण्यानो आयज काल समाजान उलयता फुडें सगळोच बोबाड कसो कित्याक सगळेच आपूण उलोवंक सोदतात दुसऱ्यांनी तांचें आयकल्लें जाय सगळेच आपूण उलोवंक सोदतात आपलें दुसऱ्यांनी आयकल्लें जाय पूण दुसरो उलयता तें आयकूंक भोव थोडे आमी एके भाशेन प्रयत्न करता बाबण्यानो आमी उलयतलेच न्हय पूण आयकतले मनीस जावंक एक भाशेन वावरुया आनी जेन्ना आमी आयकता तेन्ना उदीक बरेपण उदीक जाणवाय उदीक वेगळेपण आमच्या जिवितान उदीक भरून येता आनीक हेंच उदीक बरेपण आमकां लाभता तिसरे सुवातेर आमी आयकलां तें सजमून घेवया आनी जिविताच्या वेव्हारान तें घालुया बाबण्यानो फकत आयकल्यारच पुरो ना जें कितें म्हज्या कानार पडलां तें आमच्या जिवितान भितर येवंक आमच्या काळजाच्या पड्ड्यार तें भितर सरूंक जाय बाबण्यानो ह्या खातीर जें आमी आयकलां तें अदीक खोलायेन नियाळ करूंक आनी हे भाशेन आमच्या जिवितान तें वेव्हारांत घालूंक आमी वावरुया हेच वरवीं देवाचें उतर आमी आयकूंक सजमूंक आनी जिवितान तें वेव्हारांत घालून आमी सफळ करुया हेंच करूंक आमकां किरीत कृपा आनी बळ लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया
सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो जणकल्याचो बाबात सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळ्यान उच्चारुया. सदमंता देवाक सरपदवीदार बापाक सगळ्यात पृथ्वीच्या वसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता त्याच्या एकल्या पुताक आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या उर्वी गुरवी सांबाळलो आकवार मुरयताय सोलमलो पोसपला ताका ताणें खूश सुचले ताका कुस्सा सोडलो तो मेला ताका निकी पिलो तो मेल्या मोदे देवलो तिसरे दिसा मेल्यातलो जिवन जालो स्वर्गात सोडलो सोरपदवीदार देव बापाच्या उस्याक बसलाय थंय जिवन मेल्यांची मुसबी करूंक येतलो सदमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक सुबेक भक्तांचो एकठार पातकाचे बक्षणे कुडीचें जेवणपण सचनाचें जिवीत आमेन. आनी बाबार्थ आनी वेळार आमचे जण एकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले पोरजेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलोवंक आदाराचे जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वायट ते पयसावंक आनी मनशां नदरेन सोमेस्तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच पोरजेच्या सांगण्यांक कान दिवन बरें ते निर्माण करूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमी सोमेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक आनी कायद्याक मान दिवन देवाचें उतर आयकूंक सोजमूंक आनी ते जिवितान वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आख्या मनशा कुळाक देवाची राखण मागतना दर एका मनशान एकामेकाचे सेवेक आयती रावूंक आनी बरोबर वायटाचेर झुजून स्वताचे नितीचे आनी प्रमाणीकपणाचे देवाचे रास थापूंक वावरूंक जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. बोदर बाबा आमची करीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दाना तोरे वेळार आमी गायन करुया उतर म्हज्या देवाचे गायनाचो अंक C42. उतर मोच्या देवाचे काळजान पोचून दवरता. अर्पण मोच्या जिवाचे
बता उतर मोच्या देवाचे म्हाका सगुयता हालयता अर्पण मोच्या जिवाचे बापाक पाकण रावीन वयता उतर मोच्या देवाचे क्रिस्ती कुटुंब नो सोडता अर्पण मोच्या जिवाचे हिनो समिती रायता म्हजे भयणी बाबूनय आमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवी सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात आय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वदाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कांय दोनी तिचवर आमच्या जोणेकल्याच्या फायद्याचो आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit Dalbaranco Sorvespotu Povit, povit, povit Dalbaranco Sorvespotu Sorgani Sonsar Bola Tuja Voi Bovan Sorgi, tuka soy soy. Solves poraci navieta, yeta taka soy. Sorgi, tuka soy soy. बाबा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुणी शेवण जादोस ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रोगताची काच नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोत हेलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bawa tato good purgatoria. सोम्या जेसू आमी ओळखता आनी एकासितले पियेता तितलेच पावची तूं वैभवान Sur आमी तुझे मरण पळकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कुड्यान रगत चेवतल्या बा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप निरे आमचे गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमस्स धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा कडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुलीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगल्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आनी खेरीतपणी आयज आपलो वाडदीस समारंभ मैफन मास्कारेने भुरग्याचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोथी बागेन जुजे वास बागेन फ्रांसीस चावेळ पदवासो बागेन दांतन बागेन दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदा सदा तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुझी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी बरो भशेन अंतरेकता तर आमकां शुदार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक सुमेची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातिले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातिले आमकां शांती दी ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकट्याल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना तुज्या सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत
म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेताना आमी गायन करुया जेजूशी येयात गायनाचो अंक D21. Laglia atmiam, Jezusi ja, sukonas lole zorit lepion, da duši zaja. Tam laglia atmiam, Jezusi ja, slowly, soaring beyond the duši zaja. Duši šietał Jezu, amče šiturał Jezu. Du eklots, am so visvas, du am so visvas. Duši etau Jezu, amče šiturał Jezu. Tu eklots, am so visvas, tu am so visvas. Zor lata cibi, Jezu šijeja. Baruban diupi somadan korpi to eklos asa. Zur lata cibi, Jesus šijeja. Baruban diupi somadan korpi to eklos asa. Duši etau Jezu, amče šiturał Jezu. Tu eklots, am so visvas, tu am so visvas. Duši etau Jezu, amče šiturał Jezu. Tu eklots, am so visvas, tu am so visvas.
प्रार्थूया. प्रितीचे बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीड जावं आनी तुजीच सेवा मोगान कोच्याक आमचे भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आजचे बसया. आजच्या मिसाची मांडवळ केल्या वयल्या वाडो समुदायांतल्या भावा भयणांक तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सुमारान डोनेशन दिवन आदार केला. एक बरो मागपी 5,000 रुपया आनी एक बरो मागपी 10,000 आनी एक बरो मागपी 5,000 तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मिलाग्र सायबिणीन तांचेर किरीत आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आमचे एक दिनवास बाब नवलाश्को थॉमस आनी एलेक्स हांकां जाणी आपकुशीन येवन सिमित्रेंत येवन सगलें तोंड कातरली आनी सफाई केली ह्या खातीर. सोमारा दीस 30 तारखेर विक्टर मास्कारेनेसाचो 3रा वर्साचो उदगास. सोनवारा दीस 4 तारखेर क्रिस्तो द सिल्वा म्हयन्याचो उदगास. 8 तारखेर आवयच्या दिसाक परबेच्या दिसांत वांटो येवंक सगळ्या आवयच्या नांवान दर एके समुदायांतले एके आवयक वेचून काडची आनी तांची नांवां ह्या सुमानान भितर समुदायाच्या फुडाऱ्यांनी आमकां कळोवची. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 6,655 रुपया. सांत रॉकीच्या नोवेनाचे आनी फेस्ताचे कलेक्शन 3,655 रुपया. आमचो सर भोंवतीचो सगलो वाठार तोंड कातरूंक आदार केल्ल्या च्या बाबा पंच मुकेश हाका आमी देव बरें करूं म्हणटा. उदार मनान ताचे लागीं मागले आनी आमकां ताणें आदार दिलो. मनशाक धाडून ताणें हें तोंड कातरून घेतलें. त्याच बरोबर ते सफाई करूंक आनी सागवानी थळ करूंक ताच्या सांगाता आदार केला. बिनिनो, गंगा, प्लाटिल्डा, तोंडाटे, वेल्डन, नॅश आनी प्रेस्टन हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वर्साक आमचो क्रिज्म तिरावणेचो संस्कार ओतुंबराचे 31वेर आयताराक बिस्म सायबान मानून घेतला. क्रिज्माच्या भुरग्यांक देव संदेशकारां आपयतलीं तेन्ना तांणी येवचें. तुमकां कळयतल्यात तेन्ना सगळ्या भुरग्यांनी येवचें. फुडली म्हायती मागीर आमी दितल्या. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया. मिसाची भेट सोंपली. गायनाचो अंक F16. Misaci benata sopli, Krista shantin garat solya, Sagi kurpa amci Devi, Deva karga ata divya, Sagi kurpa amci Devi.